बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेच पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. जेजू म्हणटा माग आनी आमी मागूंक जाय. आमच्यो गरजो आमचे आवडे देवाक उबारूंक जाय. मागल्यारूच देव आमकां दितलो अशी आयज आमकां खात्री दिता. आयज आमी मारिया हेनरिकेता पुर्तुगाल ह्या आमचे भयणीच्या वन्नाच्या वर्साचो उगडास करता. देवान तिका आपोवन वेल्यार आयज एक वरस करता. तर कसलेय पातकाची खोत उरना जाल्यार तिका पातकांतली मेकळी करून जेजूच्या वैभवांत घे म्हूण खतखत्यान मागयता. तशेंच आयज लिबेरता मास्कारेनियस आपलो वाडदीस समोर ओंपता. ताणें आपले खातीर मागूंक लायला बरी भलायकी आपल्याक माग म्हणे मिसाचे भेटेंतल्यान. तर तिचें मागणें ह्या वेळार बापाक उबारल्या आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक आमी करूंक आयल्या. कितें आमकां जाय गरज ते ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान बापा लागीं मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पळयल्यार देवाक आनी तुमकां बाबाक मेळलो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मनाचे चोर थोडान जावन वायटान आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो खातीर सदांचार पार बरें सगळ्या वेगळां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबाक मेळलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंतीपणान प्रार्थना मागता. सर पविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. दोयाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोस्टा मोरना वरवीं मारिया हेनरिकेता पुर्तुगाल हे तुझे दुवेक आपणे सदां आशिल्ले पातकाचे भोगसणे दी. तुका सुपुर्दायेन ओळखून आनी रोप बघून सासणांक ती भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दुदाचे दिसा वयले वाचून आनुर्त्याक थोडो वेळ रावून गालासिया आनी फ्रीच्या प्रांतांतल्यान पळोवन पावलूस सोगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जल्मान आलेस्रांचो आपोलो नांवाचो एक जुदी
एफेसी शारांत आयलो तो उलोवंक सुटसुटीत आनी पवित्र पुस्तकान भरलेलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो उपमेचे गोडे खुबेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांच्या स्नान अणभवतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरेन उलयतालो. त्या प्रिसिल्यान आनी आकुल्यान आयकलें तेन्ना ताणें ताका आपलेशीं व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजूत दिली. बरे भाशेन गियात म्हूण शिसांक बरयल्लें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजा तो जुदेवा कडेन बोलान वाड विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाक विस्पुटान चेंचून अभिशेक म्हणून तो तांकां दाखयतालो. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आगे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव आगे पृथ्वीचो राजा. सोमेच परजांनी ताल्यो मारा. संतोषाचो उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोवत्या सोरेस्पराच्या मनशांनी भीम दवरचे. सगळे पृथ्वीचो व्हडलो राजा तो. जबाब आगे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुण्या ताचे मानाक वाजता. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्राच्या शिनाचर बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा. जबाब आमचो देव आगे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्राहमाचो देवाची कोरजा आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्राची फुडारी. तुमचे स्वता देवाचे आधीन आसात. सगळ्या बरोबर तो राजवट चलयता. जबाब आमचो देव आगे पृथ्वीचो राजा. उतराक गीत घेऊया. बी 10 श्लोक 5. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां ओपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारींनी उलोवचो ना, पूण बापाशी उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात
आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना, कारण बाप कशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांगा देवाचो उपसला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापा सावन उपसला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो आयच्या शुभ वर्तमानाक जेजू आमकां म्हणटा मागात. आजून पर्यंत तुमी कांयच मागूंक ना. म्हज्या बापा लागीं मागात आनी म्हजो बाप तुमकां दितलो. आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो, जायते त्रास, कश्ट, आगोडायो, अडचण्यो येतात तेन्ना आमी देवाक उलो मारतात. देवाक आमी शेरोणां येता, देवा लागीं मागता. ह्या असल्या वायटांतली, आघातांतली, पिडेंतली, शिडेंतली आमकां निवार म्हूण. आनी देव घोडी आमचे मागणे आयकता. पूण आयज तो मागूंक लायता व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचें देणें. कित्याक जेजूच्या जिवणपणा वरवीं जेजू 40 दिसांनी स्वर्गांत चडलो आनी ताणें स्वर्गार वेचे आदीं ताका सांगलें, तुमी मागात, हांव बापाशी येतलो आनी तुमकां शारोती पवित्र आत्मो तुमचेर धाडटलो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक मागूंक आनी हांव येवन रावूंक आमकां आपयता. शिसय आनी अकबार मारे सेनेकलांत मागणें करता आसतनाच मागून मागण्यांत ती आसली तेन्ना जेजून ताचेर पवित्र आत्मो धाडलो. हें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें, आत्मीक देणें. आमी घोडे जायतेपण आमच्यो गरजो देवाक मुखार घालता. हें जाय तें जाय देवाक पसरकार करता. पूण व्हडल्यांतलें व्हड देणें आमी मागूंक जाय तें पवित्र आत्म्याचें देणें. तर आयज म्हणटा जेजू मागात आनी देव तुमकां एके भाशेन तुमचो आनंद पूर्ण करतलो, तुमच्या खुशालकाय दितलो आनी खुशालकाय तुमची पूर्ण जातली. त्याच आत्मो सगल्यो तुमच्यो गरजो शांती पावयतलो. तर हेच पवित्र आत्म्याचें देणें आमकांय देवान फावो केला बातिस्मा दिसा. आनी होच पवित्र आत्मो आमची सोबे आसा आनी तोय आमचे खातीर देवा लागीं विनोती करता. जायते पाण म्हणलेलें आसा पवित्र पुस्तकांत, कितें मागचें तें आमी नक्को, पूण तोच देवाचो आत्मो कितें मागूंक जाय तें आमकां शिकयता आनी आमी मागता तें तो आमकां दिता आनी आमचो आनंद खुशालकाय पूर्ण करता. तर आयज आमचे भयणीक कितें जाय काय मारी हेनरिकेताचो उगडास करता आसतना आमी तिका सासणाचें सूख, सासणाचें जिवीत मागूंक आयला. हेंच तिका पुरो. देवाची काकुती बगर आनी कांयच नाका. तर हेंच देणें तिका ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. रानात हॅरेबेलान गीत घेऊया. C19 पेज 36.
मोच्या बाबा म्हणीन मोचे आनी तुमचे बलिदान सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी पळय आमच्या हातांतल्या सेवेच्या आदाराक सर्वेस्वर सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुझे दुवेचेर मारिया हॅन्ड्रिकिता पुर्तुगालीचेर तुजो सासणाचो उसवाड फांकलो. तो सासणान तिणे तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपोद्वेदारांनी सासणाच्या देवा सोरगाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचे तारण मुच्या कुळाचे जिवीत मेल्ल्याचे पुनर्जीवणपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसता. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन पोस्मरण सोसूंक कुळेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेस्पोरी जेवण जातो आसतना आज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कांज, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मुच्या पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या कुणासा करात. Kabartaco gór porgódúja. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरामच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकोन्नी मारिया हेनरिकिता पुर्तुगालाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली एक वरस फाटीं तुवें आपोवन मेली. जशी पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावामणाची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पडसळीत मुखामोड पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन तोरदुतां आनी सोरखाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. जेजून म्हणलें मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. आनी होच आत्मो आमची सभे आसलेलो तो जेजू लागीं मागूंक आमचे खातीर विनवती करता. खरेंच जेजून शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो मेळाक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पाखांतली सुटय आनी सोर पाखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावळकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. एक देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. देवाच्या भितर म्हाका आवडला पूण एकाच वेळार म्हाका भलायकी मेळटली. Please consider and give Kivya, day 35, page 66. Holy
सासणेन जिविताच्या पोसणान तुम्ही आमकां दादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासोन तुका दिन वासूं मारिया हेनरिकिताक मुतुगारी आमचे भयणीक सोड पातकांतली नितळ करून तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुताचे दुचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. गीत घेवया T50. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारे ताची माय उदेशी सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळो सोकोर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताय. शेवटाक गीत घेवया T56 पेज 227. Eka
ब्रिदेशा बाबा म्हणिनो मारिया हेनरिकेता पुर्तुगाली आमचे भयणीच्या मोरणाच्या वर्साचो उगडास करून दिनवासनेची बॅट आनी फारीकपणाचो योद्न देवा बापाक भेटयल्या उपरांत त्या आमच्या भयणीच्या फोंडाशी आमी एकठांय जाल्या. आमचो मोग हे आमचे भयणी सवें दाखोवंक आमची मागणी हे भयणी खातीर आनी जण एकल्या खातीर आमी मागूंक आयल्या. तो दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका आर्गां दिता. म्हणुया मारिया हेनरिकेता आमची भयण ताच्या कुटुंबाक फावो जाली आनी तिचे वरवीं ताच्या कुटुंबाक जायतें बरें आयलें देखून तिचे वरवीं आमकां ताच्या इश्टांक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयलें देखून आमकां सगल्यांक तुवें हात पांय आनी दुसरी देणी दिल्याय देखून आतां आमचो जबाब जातलो. आमकां तुजो आदार दी बापा. आमचे मोदेकोत बरे मनीस आसात तांकां आमी ओळखूंक आनी ताचें बरेपण मानून घेवंक एकामेकाचें बरें उलोवंक आनी एकामेकाक बरें करूंक दुसरो बरें करता तेन्ना ताका शाबासकी दिवंक आतां आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं आमी मागता बापा. सगल्या आमच्या मेलेल्यांक तुजी काकूट दाखय म्हूण आमच्या भयणीच्यो सगल्यो चुकी विसरून तिका तुज्या बरोबर सुखेस जिवितान घे म्हूण सगल्या आमची मागणी सगल्या आमचे आवडे आनी वत्रेक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळ्याच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी संघा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां दांडीन पडोवंक दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. बापा तुवें मनशाक रचून संवसारांत घालाय आनी आमचे सगळ्यांचे जिवीत तूंच चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडूंक वावर करून कुटुंब आनी समाज नेटोवंक आमकां सुचय आनी आमचे सोंपलेले भयणींक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे
यामी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता वरवीं सासनाचो विसो तिका लाबोय सर्वेस्परा Bapak kani putra kan bobi taat radio sos kaitnya mari hutpen bolile seris buat jatasa Islamadayan tu sadan sudah tu sapuji radio sos kaitnya mari hutpen bolile seris buat jatasa Islamadayan tu sadan sudah tu sapuji Radio sos kaitnya man Maria hutben bolile seris buat jatasa Islamadayan tu sadan sudah tu sapuji Bapa kani putra kani bobi taat
to this